लोकसभा वेंचणुकेच्या बोवाळांत ताळगांवचे पंचायत वेंचणुकेत राजकीय गटाच्या फुडाऱ्यांनी एकामेकांक चॅलेंजी दिवंक सुरू केल्यात। ताळगांवचे पंचायतीचेर आपलो एक पसून उमेदवार वडोवन दाखोवचो अशें आव्हान बाबुशान बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक दिलां। बीजेपीचो दत्तप्रसाद म्हणटा कोणेच शिता फुडें मीठ खावचें न्ही। अशोक नायक म्हणटा तोंडाची वाफ नाका। लोकसभेचे वेंचणुकेचो बोळा आसलो म्हूण ताळगांव पंचायतीचे वेंचणुकेची तयारी आनी नेट मात्तूय देविल्लो ना। ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक थंयचे राजकीय फुडाऱ्यांचो प्रतिश्ठेचो प्रश्न। बाबूश मोन्सरात तर पंचायतीचे वेंचणुकेक पातयेना। राजकीय गटांच्या फुडाऱ्यांची आतां एकामेकाचेर शेरेबाजी सुरू जाल्या। सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सरातान विरोधकांक मिडियावेल्यान सरळ आव्हान दिलां। तो म्हणटा कापस्ताद आसल्यार त्याच्या पॅनलाचो एक पसून उमेदवार उडोवन दाखोवचो। I clearly challenge anyone to defeat my one seat and show me. Defeat one seat and show me. ताळगांवचो बीजेपीचो फुडारी दत्तप्रसाद नायक म्हणटा कोणेच शिता फुडें मीठ खावचें न्ही। डोंट काउंट युअर चिकन्स बिफोर दे आर हॅश्ड। ताणें हें म्युनिसिपालिटीकूच म्हणिल्लें 2011 जेन्ना तांचो सरकार आशिल्लो, दिगंबर कामत सरकार आशिल्लो। आतां मनोहर पर्रीकर सरकार आसा। लोक वोट करतले, लोक निवडून हाडटले। लोकांक खबर आहा कितें ताळगांवच्या खातीर बरें आनी कितें वायट तें। अशोक नायक म्हणटा निकालूच कितें तो सांगतलो। म्हाका इतलें म्हणपाक वेट आनी वॉच। आमी शांतपणान सगळे निरीक्षण करता। बीजेपीची जे वोटर आसा, जनता आसा ती शांतपणे आमचे बरोबर आसा आनी ह्या वेळार आमकां लोकांची ताळगांवच्या लोकांची सहानुभूती आसा। त्याच नेटार बाबुशान सीसीपीचे आपले फुडले मेयर आनी डेप्युटी मेयर कोण जातले ते जाहीर केले। Suryan Furtad will be the basically the mayor and the deputy mayor will be Kabir. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। काँग्रेसींतले सार्दिन आनी चर्चिलान अपशगून केल्या उपरांत काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार आलेक्स रेजिनाल्डान प्रचाराक नेट दवरलो। आयतारा रातीं केप्यां ताची जाहीर सभा जाली। सभेक आमदार बाबू कवळेकार, कोंकणीचो वावुरपी फुडारी प्रशांत नायक, अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय आनी बाकीचे फुडारी आशिल्ले। खासदार म्हूण वेंचून दिल्यार मोपा येवंक दिवचो ना म्हूण आलेक्सान उलोवन दाखयलां। उमेदवार जावन आसा आनी हांव पार्टी कडेन मागतां, पार्टी वर्करांक मागतां आनी एक गोश्ट सांगता, पार्टीचे वर्करांक जावं पार्टीच्या खंयचे आमचे कार्यकर्त्यांक जावं आतां बाबूजी आहा जावं कोण आहा आमचे सपोर्टर आहाय तांकां सदांच रेकग्नायज करतलो हें एक उतर दिता। आनी आज हांव सांगूंक सोदतां की म्हजो स्टँड पयलोच सान आनी आज पासून आनी फाल्यां पासून सदांच एकूच स्टँड आसतलो। आमकां जाय फकत दाबोली एअरपोर्ट, नो मोपा। की म्हाका एक चान्स दिसो आनी उमेदवार तुमचो बरो एक उमेदवार खासदार म्हणून धाडचो। गोंयच्या शारांनी शिगम्यान नेट धरला। फाटल्या आयतारा फोंड्या सावन सुरू जाल्लो शेनवाराक पणजे उपरांत आयतारा म्हापशा जालो। रोमटा मेळ आनी चित्ररथांच्यो मिरवणुको, गोंयची संस्कृती, पौराणीक कथा, पात्रां आनी वेगवेगळ्या देवांचें दर्शन घडोवपी मिरवणूक। अजून वास्को, दिवचले, सांखळे, वाळपय आनी सांग्यार शिगम्याच्यो मिरवणुको उरल्यात। पळयात म्हापशेचे आनी पेडणेचे रोमटा मेळ आनी चित्ररथ।
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.